we request that जे म्हाका दिसता the way things are जे paralysis जाता and this system some way it needs to stop. That is why in solidarity, keeping in mind his health conditions as well, we have taken this and we are all together. So आज आखे इंडिया अलायन्स पार्टनर्स एकठांय जाऊन एक प्रोटेस्ट डेमॉन्स्ट्रेट कोताय की दाखोवपाक जी हुकुमशाही बीजेपी सरकारागे जी आहा ती आखी देशभर आज दिसती पडटा. जे भाशेन तेमी आमगेले लिडराक चीफ मिनिस्टर दिल्लीचो आमगे बाब श्री अरविंद केजरीवालाक जे भाशेन तेमी फसयला आनी एक थ्रेट कसो की ऑपोजिशन जे सगळे युनाइट जाले आनी हे तेंच्यान ते चोवपाकूय जायना. आता तुमचे चोयल जातले जेन्ना ईडी गेली ऑलरेडी ताका बेल मेळ्ळी आनी ती बेल प्रिंट आउट जावन हाती पडचे पयले तेमी सीबीआय एक्टिवेट केले आनी सीबीआय वचोन तेमी तेंचेर ताका भितर घायलो. ईडीन आता बेल दिल्ली सीबीआय गे हितून भितर आहा. आता तेमी कितका म्हळ्यार चार्जशीट घायली. केस अजून कुसान जालें ना, केस रजिस्टर कोनाय कांयच कोनाय, बट तेमी भितर घालून दवरलो आहे. मनीष सिसोदियाकूय तेमी भितर घालून दवरलो. तेजी एक केस फायल जाल ना, प्रोसिडिंग्स कांय कमी जाल नाही. सो आज हे फकत एक दाखोवपाक की आम आदमी पार्टीक हुंय जाल्यार हुंय जो मुवमेंट जो आहा पार्टीचो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन हो मुवमेंटाक तेमी मोडपाक तेमी प्रयत्न केलो. आनी आज कितको म्हळ्यार जेन्ना सरागेले हेल्थ जे डायबिटीज तेका आहा ते डायबिटीज जेन्ना तेगेले हेल्थ पाड जायता तेन्ना ते असले करताय की मेडिकल रिपोर्ट्स देखून भितरसून जेलींतल्यान मेडिकल रिपोर्ट्स भायर पावयताय आनी भायर पावयन एक फॉल्स प्रोपोगंडा करू सोदताय की तो खुद आपल्यागेले शुगर लेवल्स लो करू सोदिता, शुगर लेवल सारको करना आनी अशकोन. आनी हे जर तो चोयल जाल्यार जरी तरी हेल्थाचेर जरी तरी आज अशकोन जावपाक लागले जाल्यार मागीर तेगेले ऑर्गन्साचेर पेज येवपाक शकता. ही कुड इवन डाय. सो आज ही परिस्थिती जाल्ली आहा आनी आज जरी तरी अस जाता आनी हेच जरी तरी आज मुखार वयता जाल्यार सगळे ऑपोजिशनान आज हे उल मारलो आहा की सगळे एकठांय जावपाक. कित्याक हे आज जरी तरी ते कोताय ही एक भिरांत दाखोवपाक. पूण आज आम सांगो सोदता हे सरकाराक की आमी सगळे आज एक आहाय. आमी वी आर गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज ओवर हियर. India Alliance at a larger picture is going to be the voice of the entire nation. Ami Ograpanai, we condemn this act of the BJP government. We condemn that they are trying to do such things in today's world. But you have to keep in mind, जे आज तुम्ही कायदे कोताय, जे आज तुम्ही कायदे मोडून दुसरी कायदे करून हाडटाय, हाल जेन्ना तुमगेलो सरकार पडटलो, जो जातलो एक 6 म्हयन्या भितर तेन्ना हेच कायद्यांचेर तुमकां भितर घालपाचो व्हडलो एक आसतलो सगळे इंडिया अलायन्सा गेलो एक एकवट. तुम चोयतले की हे जे तुम कायदे केले ते तुमकां हाल खावपा येतले हे तुम मतीन दवरूंक जाय. आनी आज जरी तरी आज आख्खे देशभर लोकांनी हे 400 पार म्हणटाले तेंकां हेंको 300 देखून जालें नाही. सो हे जरी तरी जाला जाल्यार हेज्या मुखार हेंगेली परिस्थिती वायट जावपाची आहा. तेम कितले बजेट कितलेय थोड्या स्टेटीन दिवं पूण हेज्या मुखार तेंकां आनी चड चान्स मेळपाना. आमगेलो एकूच डिमांड की अरविंद केजरीवाल सराक भायर काडचो. तेका हेल्थ इश्यूज आहाय, तेका हॉस्पिटलां वचपाक दिवचो, तेका मेडिकेशन दिवचें जेलीन आनी फेअर ट्रायल दिवचें. आनी एज इंडिया अलायन्स वी आर ऑल गोइंग टू फायट टुवर्ड्स दिस अँड मेक शुअर दॅट सर्स जस्टीस इज गिवन टू हिम. पप्पा आमी आमचे लिडराक अरविंद केजरीवाल बरोबर आसात म्हणून आज तुम्ही जाणा ताका अरेस्ट केला ते सगळे पॉलिटिकली मोटिवेटेड आहा. आनी तुमी जाणाय ताचे ईडी ताका बेल मेळ्ळी आहा. सांगले तेव्हा ईडी बेल मेळ्ळ्या ताच्या सीबीआयचेर ते केस घातल्या. ते अशें करून ताका भितर दवरपाक सोदता आनी ताका मारपाक सोदता. सो बीजेपीक तें पडना तेजे हेल्थाचें. सो आमी मागताय तेचे केजरीवालाचें हेल्थ गव्हर्मेंटान चोवपाक जाय आनी जात प्रिकॉशन घेवपाक जाय. आनी ह्यो फॉल्स केस केल्ल्यात त्यो तेजे बेगिनीच चार्जशीटाय जालें नाही अजून. ताका रिलीज करपाक जाय आनी ताजें बरो ट्रिटमेंट जावपाक जाय. लीडर आनी आमदार बाबक्रूज MLA सांगिल्ले प्रमाणे वी स्ट्रॉंगली एज काँग्रेस पार्टी स्टँड बिहायंड अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. सी इन पॉलिटिक्स कितें आसता इट शूड बी अ हेल्थी पॉलिटिक्स. एश कोन वीच हंटींग करून राजकारण करपाक येना.
इट डज नॉट गेट एक देश जो चलतलो बरो करून चलता जाल्यार असले राजकारण करून देश मुखार वचना. सो एवरीवन शुड थिंक, इवन बीजेपी शुड थिंक, if you are doing politics, it should be political, not like this. So we stand behind Aam Aadmi Party and the leader, Chief Minister Kejriwal ji. And we demand that he should be released immediately. He has health issues, problems are, and it might worsen, and that might even backfire on BJP later on. So they should take precaution and जात तितले बेगीन ताका न्याय दिवचो.